राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणुके खातीर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि बायलांचे आरक्षण जाहीर केला। 185 पंचायती खातीर हे आरक्षण जाहीर जाला। मागासवर्गीयांचे आरक्षण आयोगान जाहीर करूंक ना। तशेंच वेगळ्या अधिसुचोवणेच्या आदारान सरकारान हेर 11 पंचायतींचे प्रशासकांची नेमणूक केल्या। मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तजवीज घटनेंत नाशिल्ल्यान ते दिवप बंधनकारक ना, अशें सर्वोच्च न्यायालयान आदेशान म्हणलां। मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येची आंकडेवारी नाशिल्ल्यान सध्या ओबीसींचे आरक्षण जाहीर जावंक ना। राज्यान पंचायती खातीर 10 ऑगस्टाक वेंचणूक जातली। वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ तशेंच आचारसंहिता लागू जावपाची आसली तरी आयोगान आरक्षण जाहीर केलां।